मोर्चे दर्यान एकल्याक बुडून मरण आयलें। मोर्चे दर्यान कूड उफेतना कोणे तरी पळयली आनी पुलिशेक आपयले। पुलिशेन पंचनामा करून कूड ताब्यात घेतली आनी पोस्टमार्टमा खातीर बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयात धाडून दिली। आयज आमकां 12 सुमार कॉल येयलो की डेड बॉडी फ्लोटिंग आहा म्हणून। इन्सिडंट जाला काल राती बीन आसूंक शकता। अननोन आहा मनीस, आयडेंटिटी अजून रिवील जावना। तरी कितल्या वर्साचो काय? 30 वर्साचो बीन आसतलो। लोकल सर काय फॉरेनर कसो दिसना? लोकल कसो दिसना, इंडियनूच मनीस। मी तेमवाडा दर्यादेगेर मोर्जे हांगासर आसात आनी हांगासर आतांच 12:30 देनपारा पेडणे पुलिसांक एक बॉडी जी तरंगताली हुफ्याताली ती बॉडी पुलिसांक मेळयलेल्या वय अंदाज पुलिसांच्या म्हणण्यानुसार 32 वर्साचो तो नागरीक आसा आनी बिगर गोमंतकीय आसपाची शक्यता आसा। काल कदाचित तो दर्यान न्हाता आसतना बुडोन मरणाची शक्यताय पुलिसांनी व्यक्त केला। ती व्यक्ती कोण हाचो तपास अजून मेरेन लागूंक ना, पूण मृतदेह पेडणे पुलिसांक आयज 12:30 सापडला आनी तो मृतदेह बांबोळी शवचिकित्सासाठी धाडपाचो यत्न सुरू केला। ह्या दर्यादेगेर जायते फावटी अशे बुडपाचे घटना घडता आनी ह्या वाठारांत बऱ्यापैकी जीवन रक्षक असतात, पूण ज्या लायफ गार्डांची जे सूचना असतात ते सूचना काही टुरिस्ट काही नागरिक पाळना आनी जे आपले जीवन रक्षक नसतात त्या वेळार काही जण दर्यादेगेर न्हावपाक वयतात आनी मागीर अश्यो घटना घडटात आनी ह्या घटनेन आपलो दर्यो किनारो जो भाग आसा तो बदनामकारक जायत आसा आनी लोकां भितर ह्यो भंय निर्माण जाता की ह्या दर्याचेर जर न्हावपाक गेले जाल्यार सगळेच घटना घडतात, एखादो मरण पावता, एखादा बुडटा किंवा एखाद्याक जीवनदान मेळता। हो यत्न सुरू असता, प्रयत्न आमचे जीवन रक्षक करतात, पूण काही मद्यधुंद दारू पिवन काही युवक ह्या वेळार नाकाच्या वेळारय न्हावपाक वयतात आनी अशे दुर्घटना घडत असतात। ह्या दुर्घटनेक जशे नागरीक जबाबदार आहात तशीच सरकारी यंत्रणाय जबाबदार आहा। हांगासर तशा प्रकारच्यो कसल्यो सूचना आणि फलक लागना, खंयच्याय वेळार कोणूय येता आणि कोणूय दर्यादेगेर न्हावपाक वयतात। सांजे 7 उपरांत जर हांगर फावड मारली जाल्यार खंयचेच जीवन रक्षक सांजेचेर रावनात, पूण कांय पर्यटक हे रातचे न्हावपाक दर्यान येतात अशें चित्र दिसता। हो जो कोण नागरीक आसा तो काल कदाचित न्हावपाक उशिरा न्हाल्लो आसतलो आणि तो बुडून मरपाची जी घटना घडलेली आसा आनी ही घटना जशी गंभीर आसा तशी ताची अजून मेरेन वळख मेळोंक ना। ती वळख पटोवपा खातीर आमचे पोलीस तपास करीत आसात। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।